आज आम्ही प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवा या ऑर्गनायझेशनाच्या अंडर कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सचा एक कंप्लेंट केला. कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्सचा फर्स्ट आम्ही कंप्लेंट इन्वर्ट केला. त्याच्याबरोबर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम आणि कमिशनर CCP हांकां ही कंप्लेंट आसा. आतां सध्या आमी कॅप्टन ऑफ स्पोर्ट्साक ही कंप्लेंट दिल्ली आसा. आमी आज कंप्लेंट जी केल्या ती ह्या खातीर की फाटले बरेच दीस पणजेन एक गोळा चल्ला आनी गोंयान एक गोळा चल्ला की मोठी कॅसिनो गोंयान येता. भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयान आसा, जेका लोक सनातनी सरकार म्हणटात. आनी सनातनाक हे कॅसिनो खंय भरिल्ले नाशिल्ले, पण भारतीय जनता पार्टी सनातनी सरकार ज्या दिसा पासून गोंयचेर राज्य करपाक लागला, ताका राज्यच म्हणचें पडटलें आमी. इट्स बार्बेरीक रूल जे आसा पोर्तुगीजान जसो बार्बेरीक रूल म्हणटा तसो भारतीय जनता पार्टीचे बार्बेरीक रुलान आमी आसा. ते ज्या दिसा पासून सरकार आयला त्या दिसा पासून हम घुसेंगे भी अंदर म्हणपी सरकार आज त्या सरकारान 6 कॅसिनो परमिशन दिल्लें आसा. कॅप्टनान पयर एका व्हिडिओन क्लॅरिफाय केला, विश्वास आमकां ना, पण तो म्हणटा की एक कॅसिनो जो आसा तो एक कॅसिनो रिप्लेस करून त्या बदलाक दुसरो कॅसिनो येतलो आनी मांडवी नदीचे 6 कॅसिनो आसतले. सो टोटल 6 कॅसिनो परमिशन जे आसा ते कॅप्टन ऑफ कोर्टान ह्या गव्हर्मेंटाक दिल्ले आसा. आतां हे कॅसिनोज जे आसा ते कॅसिनोक परमनंट परमिशन ना, टायम टू टायम रिन्युवल जाता परमिशनांचे. आनी हे रिन्युवल जे आसा ते आतां 27 पर्यंत केल्ले आसा. आतां जे एक्झिस्टींग कॅसिनोज जे आसा त्या कॅसिनोनूच गोंयची पणजेची तशें पळोवपाक गेल्यार वाट लायिल्ली आसा. पणजे गोंयांत हरशींच लोक भायले लोक जे आसा ते वेगळ्या नजरेन पळयतात, पूण हे कॅसिनोक लागून खरोखर ही जी एरिया जी आसा ती एरिया बँकॉक करून उडयल्या ह्या सरकारान अशें म्हणपाक आमकां हरकत ना. आज ही परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा की उदकाक लागून झगडी जावपाक लागल्या. मिरामागाक सारक्या जाग्याचेर उदकाक लागून झगडी जावपाक लागल्या. पण आज सरकारान जें करूंक जाय ते वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा पळय तो पब्लीश करूंक जाय, तो आज पर्यंत पब्लीश केल्लो ना. तेज्या फाटल्यान NGTचो गायडलायन्सा प्रमाणे रिवर कॅरींग कॅपेसिटी ह्या मांडवी रिवराची कॅरींग कॅपेसिटी कितली आसा ताची रिपोर्ट करून तो पब्लीश करूंक जाय आशिल्लो, तो करूना. आनी हें कांयच करना आसतना कॅसिनो वाडयल्या वता. आतां वाडयल्या वता कित्याक म्हणटा आमी, आमकां विश्वास ना की रिप्लेस जातलो म्हणून. पूण तो रिप्लेस जो जाता तो सुद्दां 116 मिटर लांबीचो आनी मल्टी स्टोरेज आसतलो. म्हणजे पणजेच्यान जर पयलें जाल्यार हेच्या फुडें आमकां बेटी दिसपाना, आनी जर वयल्यान पुलावयल्यान पयलें आमकां तो पणजे दिसना. सद्या तरी ही परिस्थिती जाल्ली आसा. सो एक पणजेचे ट्रेडिशनल पणजी जें आशिल्लें तें ट्रेडिशनल पणजी काबार जावपाक लागला. तुमी सगळ्यांनी जर नोट केला जाल्यार पणजेच्यान सगळ्यो गोश्टी भायर सरपाक लागल्या. पणजेच्यान सिवील कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भायर सरलो, मेर्शी गेलो. पणजेच्यान हायकोर्ट पर्वरीन गेला. पणजेच्यान अकाउंट्स डिपार्टमेंट आसा तो पर्वरीन गेला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड पिलांड गेला. अशी गव्हर्मेंटाची मॅक्झिमम ऑफिसां, कलेक्टर आनी डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार सुद्दां मॅक्झिमम ऑफिस जी आसा ती पणजे सोडून आतां पर्वरी आनी पणजेच्या भायर वचूंक लागल्या. सो पणजे हे कॅपिटल ऑफ गोवा, कॅपिटल सिटी ऑफ गोवा हेच्या फुडें न उरता पणजे हे कॅसिनो कॅपिटल ऑफ इंडिया हे सरकारें करूंक सोदता. आनी त्या गोश्टींचो आमचो खर विरोध आसा. आमचे हितून मागणी अशी आसा की रिवर कॅरींग कॅपेसिटीचो स्टडी करची, तो रिपोर्ट पब्लीश करचो. त्याच बरोबर वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट जो आसा तो पब्लीश करचो. फिशरीज डिपार्टमेंटान जे सर्क्युलर काडला त्या सर्क्युलरान पणजी सिटी जी आसा, पणजी म्युनिसिपल एरिया जी आसा ती फिशींग विलेज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा, ताचो रिपोर्ट फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान येवचो. आनी जो पर्यंत हे सगळे रिपोर्ट येना तो पर्यंत एक्झिस्टंट कॅसिनोन जे कितें एक्टिविटीज चलता, कमर्शियल एक्टिविटीज चलता, ह्यो सगळ्यो बंद करच्यो. जो पर्यंत रिपोर्ट येना तो पर्यंत खंयचोच कॅसिनो चलचो न्ही अशी आमी मागणी केल्ली आसा. त्याच बरोबर जे रिन्युवल केल्ले आसा 2027 पर्यंत ते रिन्युवल रद्द करचे आनी नवीन जो 116 मिटराचो जो व्हडलो कॅसिनो येता त्या कॅसिनोक नवीन जे परमिशन दिला तेंय परमिशन रद्द करचें अशी मागणी घेवन आमी आज कॅप्टन ऑफ कोर्टा कडेन आयल्या. आमकां काय खबर ना म्हणून आमी म्हटलें की जे कॅप्टनान सांगला तेजेर आमकां विश्वास ना. तुमी रिप्लेस करता ते रिप्लेस करता तुमी सगळे व्हायट पेपराचेर पब्लीश कित्याक करनात, लोकां समोर कित्याक दवरनात. म्हाजे पणजेच्या आमदारा कडेन मागणें आसा की ताणें म्हटलेलें 100 दिसांत निवडून येतकीर आपूण कॅसिनो काडटलो. हे 100 दीस केन्नाच्यान तें म्हाका खबर ना. तेजो भुरगो जो आसा तो मेयर आसा
ताणें बीन लक्ष घालचें हितून आनी ताणें सांगचें पणजेकारांक खास करून की कॅसिनो केन्ना बंद जातले आनी 100% केन्ना पूर्ण जातले. पयली गजाल म्हटल्यार हें सगळ्या गोंयकारांकूय खबर आसा की मांडवी नदयेन कॅसिनो हें आसूंकूच शकना. हें दर्यान आसपा जाय. कॅसिनो जर आसा जाल्यार दर्यान आसूंक जाय, नदयेन आसूंक शकना. सो नदयेन कॅसिनो चलोवप हेंच इल्लिगल आसा. ताका लागून तेंच्यांनी परमनंट परमिशनी दिल्ली ना. ते परमिशनां रिन्यू करत आसा आनी जशें गव्हर्मेंटाचो हप्तो येता तसो रिन्यू करता अशें म्हणटा. कारण जवळ जवळ 365 कोटी हे बुडयल्या कॅसिनोन सरकाराचे. हे आतां सरकाराचे बुडयल्या, कोणाच्या बोल्सान गेल्या हेचोय बीन इन्क्वायरी जावंक जाय अशी आमी मागणी करता. कारण आज लोकां कडल्यान खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान सरकार हे पयशे वसूल करतात, पण कॅसिनो कडल्यान पयशे वसूल करपाक हे सरकार फाटीं कित्याक उरता हो सरकाराक एक प्रश्न हे प्रत्येक नागरिकान विचारूंक जाय. आमचे डेली बोल्सां कापली वता, पूण कॅसिनोची आनी कोणाची बोल्सां भरली वता ह्या सरकाराकूय जाप विचारूंक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. ऑलरेडी 6 कॅसिनो आसा, हो 7वो कॅसिनो आमचें म्हणणें 7वो कॅसिनो. ऑलरेडी सदांच बोवाळ येता की मांडवी पॉल्युटेड जाल्या. आतां 7वो कॅसिनो जो येता पळय तो हेंच्या पेक्षा 4-5 कोटी रुपया आसा. हेचो परिणाम कितें जाता? परिणाम खूब वायट जावपाचो आसा. आमकां नुस्तें म्हणटात तें मांडवीचें खावपाक मेळपाना. हांगा पणजेच्या वाठाराचेर सगळ्यांक खबर आसा त्या वटेन मँग्रुव्ज आसल्या कारणान जे बरे पद्दतीचे खुबे मेळटाले पणजेन, शिणाणे मेळटाले, हे सगळें बंद जाल्लें आसा. सो एकूण मांडवी नदी जी आसा ती मांडवी नदी जेका आमी म्हादय माय म्हणटात, प्रमोद सावंत सरकार तेका आवय परस व्हड म्हणटात, तेजी इतलें दुशीत जाल्लें आसा आनी हेज्या फुडें दुशीत जातली. कारण डिस्चार्ज जो आसा कॅसिनोतलो तो डिस्चार्ज 100% हे मांडवीनूच करतात आनी एनआयएन हेचो रिपोर्ट करचो. ह्या डिपार्टमेंटान, कॅप्टन ऑफ बोट डिपार्टमेंटान हेचो रिपोर्ट तयार करचो की वेदर कितली पॉल्युटेड ही मांडवी नदी आसा हे लोकां समोर दवरचें, हेजें आमचें मागणें आसा. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हें करून ते वॉटर कितले पॉल्युटेड जाल्यार चॅक केला नाही. तेच आमी एक्चुली तेच आमी मागला. आमी हातून अशें म्हणलां की इवन ते रॅम्प्स जे घाल्या ताका परमिशन आसा काय कितें हाचोय हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आमकां सांगचें. बार्ज ज्यो आसता म्हणजे आज जी वेसल जी आसा ती वेसल ताका आमी जेन्ना आमची गाडी हें करपाक वता, पासिंगेक वता, तशें हे वेसल जी आसा ती कोण पास करता, कोण चॅक करता, ताका पासिंग कोण दिता काय ते आपले आपुणूच ठरयता की बाबा ही वेसल म्हाका आतां ती व्हरूंक जाय आनी सारकी करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स ताची जबाबदारी घेता काय कितें. सो ह्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसा त्यो आमी ऑलरेडी आज कॅप्टन ऑफ पोर्टान वचून आमी ताका दिल्ले आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट जो हे आसा तो नाशिल्लो, कॅप्टन वॉज नॉट देर. आमी विचारले, इन्क्वायरी केली डेप्युटी आसा काय म्हणून, जाल्यार डेप्युटी हांगा ना. ताका खंय तरी बिट्टोणाक खंय तरी घाला. म्हणजे ऑफीस खंय, म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जर तो ना जाल्यार डेप्युटी थंय अवेलेबल ना, अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर आमी पळयल्लें की सादारणशे 340 का 350 कोटी जे आसा हे कॅसिनोन ते चुनो लायलो सरकाराक. म्हणजे रेवेन्यू जो आसा सरकाराचो तो बुडयलो. सरकारान, ह्या प्रमोद सावंत सरकारान ताचेर कितें केलें, त्या संदर्भात ताणें कितें पावलां उखल्ल्यात ते रिकवर करपाक. कारण आज जर एक इन्स्टॉलमेंट जर आमी बँकेचो चुकता जाल्यार आमकां नोटिसो येता, सिबील स्कोर म्हणून आसता. दुसरो चुकलो जाल्यार तूं NPA वचपाची जी हें जाता, यू कॅन बी एडेड टू NPA म्हणून. तिसरो चुकलो जाल्यार तूं NPAन पावता. आतां हे चुनो लायले म्हणटात, अशें डडडीत जर न्यूज आयल्या चुनो लायला म्हणून, जाल्यार हे प्रमोद सावंतान केलें कितें, रिकवरी करपा खातीर कितें केलां काय, जे चुनो लायला म्हणटा हो कोणाच्या बोल्सांनी गेला काय म्हणून हे सरकार ओगी आसा, म्हणून प्रमोद सावंत ओगी आसा. हाचो उलगडो करचो. हे सरकार प्रत्येक फावट म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचो विचार करता, पण कसिनो कडेन पळयता आसतना अंत्योदय तत्व तुमकां लक्षात येना. हो जो रेवेन्यू जो आसा तो रेवेन्यू घेवन मान्य लोकांक जी खरीच गरिबीन आसात तांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करिनात. रेवेन्यू म्हणटा हांव, कसिनोचो पयसो घेवन न्ही, जे हक्काचे रेवेन्यू आसा सरकाराचे ते घेवन. पण म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हे सरकार उदयास आयिल्लें जें आसा
तांचेच फक्त कल्याण करप. सेंट्रलाक आमी तेच पळयता, अदानी अंबानी हांचेच जे आसा ही आरत ओवाळटा ते, आनी गोंयचें सरकार जें आसा हे कसिनोवाल्यांची फक्त आरत ओवळपाक हांगा उबे राविल्ले आसा. एका बाजूक म्हणटात की म्हाका दिसता फाल्यांच्यान 19 तारीख ते 24 तारीख पर्यंत स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावपाचें आसा, आरती करपाच्यो आसा. म्हादईचे जे माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा ते आमचे मॅरियट हॉटेल जे आसा वेर सी मीट्स रिवर, ताका आमी माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा. एक्चुली हांगा जावंक जाय, सरकारान करची हांगासरली अरेंजमेंट. म्हाका याद जाता 2019 आमी सुरवात केल्ली, आमी म्हादईची आरत जी आसा ती हांगाच केली होती समोर, जे आतां डेल्टीन रॉयल ते दवरल्या पळय थंयच त्याच जाग्याचेर आमी म्हादईची आरती केल्ली. पयल्या फावट अशें घडना, पण म्हाका जाल्यार दिसता हे सरकार जें आसा हे सरकार खास लोकांचेच सरकार आसा. हांकां सर्वसामान्यांचे पडिल्ले ना, फक्त तोंडान दाखोवपा पुरते की आमी अंत्योदय तत्वाचे, आमी शेवटचो पर्सन जो आसा ताजो विचार करणारे. आनी शेवटचो पर्सन हो हांचो आसतलो थंय उबो, कमिशनाक घेवंक उबो आसतलो फाटल्यान. त्याचा इन्सिडेंट जालो पळय तेन्ना लोक पळोवपाक वाट बंच इन्सिडेंट जालो पळय तेन्ना पळोवपाक वाट नासलो उजो भितर ते भितर वचपाक मेळ्ळें. कशें दिलें नाका जाल्यार देव करचो आनी असो इन्सिडंट घडचो न्हय. पण इफ्स एंड बट्स जेन्ना येता तेन्ना सरकारान खरें म्हणल्यार हाचेर विचार हो शून्य म्हाका जाल्यार दिसता. हाचेर सरकारान अजिबात विचार करूंक ना, आनी एक्झिस्टींग जे कसिनो चलयतात तांचो सुद्दां हाचेर विचार आसचो ना. ते इन्सिडंटान खरें म्हणल्यार दोळे उगडूंक जाय आशिल्ले, पण म्हाका दिसना हे सरकाराचे तातूंत दोळे उगडल्या. सद्या ते बच जो पब आशिल्लो ताचे फुडें कितें जालां हाचेर सुद्दां क्वेश्चन मार्क आसा. कोण कोण इनवॉल्व आसा येतले बळीचे बकरे सद्या कोणा कोणाक केले वता, पण एक्च्युअल कोण आसा हे लगेच भायर सरतले. पण कमिंग टू द पॉयंट, इमिजिएटली जसो तुमी पॉयंट आउट केला की हांगा ही वेवस्था आसची, आनी जर इमर्जन्सी जालें जाल्यार सरकारान ताची पूर्णपणे जी आसा ती खबरदारी घेवची पडटली. 20 वर्सां मायज जाली पणजेन कसिनो आसा आनी 20 वर्सां मायज जाली पणजेकारांक हो त्रास जाता. एवरी इलेक्शनाक हो मुद्दो रेज जाता. काल पणजेकार अगेन्स्ट कसिनो तेंची अवेरनेस रेली जाली. आयज तुमी खंय तरी कंप्लेन दिता, फुडें कशें कितें कित्याक 2027 इलेक्शन आहा आनी इलेक्शना कडेनूच हो टॉपीक जाता. मदीं कांयच नासना. मेयर म्हणटा की आपल्याक 22,000 वोटर जाता म्हणून, तितके लोक 22,000 सुमार वोटर जाता म्हणून कळ्ळें. सो तितके लोक कांय विरोध करता म्हणून, थोडे नेमकेच विरोध करता म्हणून. सो पणजे आपलो विरोध करिना काय ना. सिंपल गजाल, विरोध 22,000 लोक विरोध करना म्हणजे ती चुकीची गजाल आसा, चुकीची न्ही अशें जायना न्ही. एकट्या मनशान सुद्दां चूक दाखयल्यार ती चूक आसा. ती चूक सुदारपाचें काम हे मेयराचें आनी सरकाराचें आसता. मेयरान म्हटलां की, आनी एक गजाल तुज्या हांवें आयकली की तो म्हणटा की कॅसिनो समजा काडल्या जॉब तुमी दितले का म्हणटा. कॅसिनोन पणजेकारांक कितले जॉब आसा, कॅसिनोन गोंयकारांक कितले जॉब आसा हे पयलीं मेयरान स्टडी करचें आनी तें सांगचें आनी मागीरूच हेजेर उलोवचें. म्हणजे कितें तोंडान येता म्हणून उलयलें म्हणून जायना. म्हणजे गोवा हो कितलो सुंदर आशिल्लो आनी गोंयचें ट्युरिजम, कित्याक हांव ट्युरिजम क्षेत्रांतल्यान येता, ट्युरिजम म्हजो बिजनस आसा. आनी पयलीं गोवा कितलें सुंदर आशिल्लें आनी कितले लोक हांगा विजीट करताले. हाजो जर आंकडो पळयत जाल्यार म्हाका दिसता मेयराक खबर ना. कारण मेयर जो आसा ते हाजे बद्दल ताका ज्ञान ना, ताका खबर ना. ताका ताणें जल्माक आयलो तेन्ना ताणें कसिनो पळयले, ताची चूक ना. ताच्या घरानूच जर तें दिसता जाल्यार तो आनी कितें करतलो. सो तो असली वक्तव्य करूंक शकता. पूण गोंयांत इतलें सुंदर, इतलें आमी अशें म्हणटाली की भारत मातेचेर एक बरेंशें ल्हानशेंशें एक कुंकू सारकें दिसणारें गोंय आज एक टाबार जावपाच्या वाटेर आसा. आनी हाका कारणीभूत हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जे म्हणटा की आमी संस्कृती खातीर हे सरकार आसा किंवा हिंदुत्व हे विशय घेवन ते एवरी टायम फुडें सरतात. पण ह्या गजालीक तांकां ते दिसना किंवा ते डोळे जाप करतात. ना इतल्या वर्साचे त्रास जाता पळय तेच म्हणटा. फक्त इलेक्शन लागीं पावलें म्हणटकूच कंप्लेंट जी आसा पळय ही फुडें कितें आज करतले? पयली आमची कंप्लेंट. आतां इलेक्शन लागीं पावलें तर आमकां म्युन्सिपाल्टीच्या इलेक्शनाक आमी दोगी जाण, हांव तर पणजेकार न्ही आनी तो पणजेचो वोटर न्ही. फुडें असेंब्ली इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन येतलें. पूण एवरी आज हो असेंब्ली विशय जो इलेक्शनाकूच आयला हो रेज जाता. पळय, फुडें कांय आज जायना हो मागीर. विशय जो आयला पळय हो विशय कित्याक आयला मेन, कारण हांगा 7वो कॅसिनो येता तो सुद्दां 116 फूट लांबीचो. आमचो कन्सर्न आसा की म्हादई रिवराचेर जी कॅपेसिटी आसा त्या कॅपेसिटीची स्टडी जावना.
आमचो हे आसा की वॉटर क्वॉलिटीचेर स्टडी जावना हे सगळें करचें आनी मांडवी जे कॅसिनो आसा ते तुमी दर्यान व्हरचे आमकां कांय हरकत ना दर्यान व्हेली म्हणून आतां मुद्दो कितें येता इलेक्शनाचो मुद्दो येता ह्याच जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीन एका टायमार बोळ घातलेलो आनी एक इलेक्शनाचो स्टंट केल्लो तो स्टंट करपाक काय आमी येवना ही जर जायना आसत जाल्यार आमचे फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी एक मॅटर कोर्टान घेवन वतले कारण हितून भरपूर इलिगलिटी ज्यो आसा आमी RTI सुद्दां मागला तेजेर ते आतां आमी कलेक्ट करतले तेय आमचे कडेन RTI मेळटले ऑन ऑल दीस बेजीस जे आसा पळय हेजो फुडलो स्टेप जो आसा तो आमी करतले पूण कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा न्हू हेच्यो कोर्टान ऑलरेडी केसीस चालू आहा त्यो तुमी फॉलोअप करतले काय नवी केस घालतले नवीन विषय नवीन कॅसिनो हे कॅसिनोची कॅपॅसिटी 2000 लोक आसा ह्या 2000 लोकांची सगळी घाण जी आसा ती खंय वतली आज आमी सांजचे जर हांगा पावट मारली हांकां गाडी पास जावपाक डिफिकल्ट जाता जेन्ना 2000 कॅपॅसिटीचो येदो व्हडलो कॅसिनो जेन्ना येतलो तेन्ना पणजेची हालत आनी पणजेकारांची आनी गोंयकारांची हालत कितें जातली हो सगळो विशय आमी चिंतून आज आमी ही कंप्लेंट घातलेली आसा हे जर कंप्लेनीचेर कारवाय जर कॅप्टनल कोर्ट आनी बाकीचे डिपार्टमेंट करना जाल्यार तांकां कोर्टान वचचें पडटलें एक्झिस्टींग कसिनो आहा तेंच्या अगेन्स्ट तुमी वयचे ना एक्झिस्टींग जे कसिनो आहा पळय तुमी आतां नवे कसिनोच्या अगेन्स्ट कोर्टान वयतले पूण एक्झिस्टींग कसिनो आहा ताजेर हातूनय आमी कितें कोर्टान म्हटलां घेतले. हातून म्हटलां आमी की जे रिन्युवल तुमी 27 पर्यंत दिला ते रिन्युवलूय रद्द करचे आनी जो पर्यंत रिवर कॅरींग कॅपॅसिटी आनी वॉटर असेसमेंट रिपोर्ट पब्लीक करना तो पर्यंत हे सगळे कॅसिनो एक्झिस्टींग कॅसिनो आनी नवीन कॅसिनो हेचे ऑपरेशन्स बंद करचे अशी आमची मागणी आसा कारण मांडवी नदी पोल्यूट जावपाक लागल्या आनी मांडवी ही म्हादय माय आसा ताका लागून हे सगळें बंद जावचें आसा आमचो डिमांड जो आसा पळय तो आमी केल्लो आसा तुम्ही आता म्हणत आहात घाण जाल्या पॉल्यूट जाल्या सो तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक ते लेटर कित्याक करता त्यांची इन्क्वायरी केला न्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक केला न्ही ऑलरेडी केला जे लोक इनवॉल्ड आसा जे डिपार्टमेंट इनवॉल्ड आसा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट तांकांय केला जे कोण आसात जे डिपार्टमेंट लागता ते सगळ्या डिपार्टमेंटाक ही आमची कंप्लेन गेल्ली आसा इन्क्लुडींग फिशरीज टुरिजम हांकांय आमची कंप्लेन जी आसा ती गेल्ली आसा सो कोर्टान वयतले ते कितलो वेळ दिता तुमी डिपार्टमेंटाक कोर्टान वयतले म्हणटा पळय कंप्लेन आमी केल्या ही कंप्लेन करतकीर तेंचे कडल्यान आमचे कितें तरी येवंक जाय आमी इमिडिएटली हेजेर कारवाय करतले आमी डेडलायन अशें आमी तांकां दिवना पण कितें आसा इतलें इमर्जंट गजाल आसा की तेंच्यांनी 8 दिसां भितर करूंक जाय आमकां अशें दिसता तितले म्हणसर नवीन कसिनो पावतलो ऑफिसान कोणूच नाशिल्लो ऑफिसान कॅप्टनाक कोणूय ना आमी मुद्दम सकयल्यान सगळ्या ऑफिसान सोदले डेप्युटी कॅप्टन आसा काय म्हणून कॅप्टन नाल्यार डेप्युटी कडेन आसूंक जाय डेप्युटी कॅप्टन कोणतो दिसत ना मिसींग आसा सो मिसींग रिपोर्टूय आमकां करची पडटली कदाचित डेप्युटी कॅप्टन तुमी टायम दिवना म्हणटा पळय तितले म्हणसर नवीन कसिनो हांगासर पावतलो न्हू मार्च मेरेन तो येता म्हणटा तो येयलो म्हणून मागीर तुमी कितें करतले मागीर काडटले कासिनो जर हिंगा येयलो आनी एंकर जालो तुम्ही कितें करताले तुमी तेन्ना म्हणटले की आमी मागले म्हणून डॉक्युमेंट मार्च पर्यंत येता तो आपले प्रोसिजर करून येतलोच न्हू आमकां अशें दिसता की 8 दिसांनी कितें तरी एक्टिविटी करतले म्हणजे 8 दिसान एक्टिविटी करना जाल्यार आमी आमच्या एक्टिविटीक लागतले कितें एक्टिविटी कितें म्हणटा सांगलें न्ही आमचो जो फुडलो स्टेप जो आसा पळय ह्या कॅसिनोचेर तो आमी 8 दीस समजा हे करना सर जाल्यार 8 दिसान आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जो आसा तो तुमकां लगेच कळयलो वतलो कारण आतांच जर आमी सांगलें जाल्यार सगळे अलर्ट जातले तशें न करता जे आमी ठरयलां त्या प्रमाणे आमी वचुया जशें आमी आतां कंप्लेन दिल्या वी वील वेट फॉर 8 to 10 days देन फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन जी आसा ती आमी घेतली धन्यवाद थँक्यू सो मच